मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुमी? आमी सगळी बरी आसा. चा पिता जालें सकाळ. चा दवरला. आयज आसा ब्रेकफास्टाक चपाती आनी काल ते भाजी केल्ले न्ही वटाण्याचे, तस थोडेशें आसा. शिव आयज बेगिना गेला. आयज ताका इव्हेंट आसा. तो पळय थंय इशूका मातशी थंडी जाला मातशी. आतां मातशी आसतना ताका न्ही मेडिसीन बी घालूंक जाय, म्हणजे चड जाता मागीर. आतां मेडिसीन सगळें हाडून दवरूंक जाय. मातसो कफींग करता. हो आतां उठला. हेजी स्टोरी तुमकां सांगता रे तिवाचें. हो आतां उठला. तूं कितें जाय रे? चपाती भाजी खा. रातचें जेवना तो. काल न्ही थंयसर उलटी केली ताणें ओल्ड गोवा. मागीर घरा येयलो. घरा ताणें 3 टायम्स उलटी केले. 3 टायम्स उलटी केले. मागीर वचून न्हिदलो. मागीर न्हिद परत उठलो. परत उलटी केले. मागीर ताका हांवें न्ही ORS करून दिले. पी म्हटलें. खंय पिता. पिलो आनी मागीर न्हिदलो. मागीर रातचो जेवकूच ना. उपाशी न्हिदला. सो आतां ताका कितें खा म्हटलें. हें नाका तें नाका तें नाका हें नाका. हेंचे नखरे मात कमी जायना. रातभर उपाशी आहा तो. आनी सगळें उजी येयलेली दनपारां बी सगळें उलटी करून गेले. मागीर ताका हांवें चड फोर्स करूं ना जेवपाक. न्हीद म्हटलें. इथं न्हिदल्यानी बरी दिसता. तुका कितें जाय जाल्यार घे रे. हांव ताका कांयच दिना. सांगल्यार आयकिना हे भुरगे. हें नाका तें नाका तें नाका हें नाका. हांकां भुकूच लागना. असलें घेतलें तें खावं दी. सो केस हांव चपाती भाजी. एकूच चपाती पुरो म्हाका. डेकोरेशन काडून एडी क्रिसमस ट्री तरी म्हाका आयज डेकोरेट करूंक जाय. तशें म्हाजें एक प्लॅन आसा. पळया ओके. तर चाय पिता. सो जस्ट एकूच चपाती घेतला आनी भाजी थोडेशें आसलेले भाजी. हांवें म्हटलें आई काल दवर म्हटलें फ्रिजीन. जस्ट गरम केलें आतां. आनी हांगा आसा कॉफी. आनी हें काल केल्लें न्ही हांवें. सो आतां न्ही चड मातशें सणसणटा. सॉरी तुमकां दिसना आसतलें. सो आतां न्ही हें मातशें चड सणसणटा. काल इतलें दुखनालें. आतां मातशें दुखता. हय. म्हाका कोण येतले न्ही म्हाका. हा तूं करता तूं गुड मॉर्निंग म्हण. हांगा फाटी फाटी. भोका करता. गुड मॉर्निंग म्हण. हाय गायस, टू माय यूट्यूब चॅनल. आतां खा वच. आं ताका म्हटलेलें हांव येनाका म्हाज्या वांगडा ओल्ड गोवा. येयलो आनी ते ओल्ड गोवा हागोंक गेलो आनी उलटी करपाक गेलो. पाटरची येले पाटर. पातळ येयले वच थंय. प्रॉन्स येले प्रॉन्स. हां चल. प्रॉन्स येयले खंय. अशें बसले पय. अशी प्रॉन्स येयले खंय भायर. केन्ना प्रॉन्स खाल्लो देवा खबर. कालचे कालचे. काल तुवें प्रॉन्स खाला. पळय तुवें कितले प्रॉन्स खाला. बार्बेक्यू हार्डली 1-2 प्रॉन्स खाला. खंय गेल्ले न्ही कितें खावपाचें बी ना. आमी न्ही तुमकां खबर आहा पेप्सी बी पिना आमी. कोल्ड ड्रिंक बी आमी पिना. सो थंयसर न्ही कोल्ड ड्रिंक बी हाडलेले. ते आमकां पळोवन पिवूंक दिसलें. हांवें पिल्या. हांव कसो सांगता आमगे हाडना. तेन्ना हाडलेले पळय थंयसर बार्बेक्यू करतना हाडलेले रेयानान. पिवूंक दिसलें पिले. हो 3-4 ग्लास पीत आहा. ताका लागून काल ताका प्रॉब्लेम जालो. पोट दुखता हो पारो. असलें कितें गेल्ले असो रितीक असो हें भुरगो खंय गेले बी न्ही पोट भरून खावचो ना. फक्त मस्ती. हांगा धांवपाचें थंय धांवपाचें. पयर आमी फर्स्ट बर्थडे गेलेले थंय तशेंच केलें ताणें. इल्लेशे नूडल्स घेवन खाला आनी नाचपा लागलो हांगा ते. असो करता. पोट भरून खायना. आतां पळय भाजी आसा जॅम घेवन बसला. असले भुरगे. आनी कितें सांगपाचें. चला तिसऱ्यो काडली भायर. तिसऱ्यो खुबे ते. आं खुबे ते पयर हाडलेले खुबे. आतां भायर काडून दवरूंक जाय. आतां तोंड ओपन जातलें. आतां पळोवया कितें करूंक जाय. आयज हें आसा संकश्टी. आई खायना. हांव फक्त अंगारकी करता. बाकीचें संकश्टी हांव धरना. सो आई आयज खायना. सो दाळ आहा कालचें. आनी पळय आनी कितें करपाचें. तिसऱ्याचें हुमण करतलें आनी कांय करचें ना व्हडलेशें. चला चाय पिता मागीर मेळटा तुमकां. सो जस्ट हांवें काडून दवरला भायर. मागीर तें न्ही ओपन जातलें. खुबे म्हाका कमेंट करा आं. खुबे तें तिसऱ्यो म्हणना. सो कशें आसा पळोवया. सो हेजें पळया मागीर करी ना कितें करता. सो हें मागीर क्लीन करूंक जाय म्हाका. जस्ट ताका हांगा दवरता. घे रे. ना घे हांगा बसून पी. मागीर तूं बस. मागीर पी गे. जस्ट चपाती आनी जॅम लावन खाला. हें पळयात. भाजी आसून भाजी खावंक ना. सो हांगा पळयात आईन न्ही हें घातलेलें बडिशोप म्हणजे फेनल सीड्स. हें पळयात कितलें जाला. शेपूची भाजी रेडी हांगासर. खूब जाला. आतां हें म्हणजे बरें टेंडर आसा. काडून न्ही भाजी बी केल्यार बरी दिसता. पुलाव खावन बेजार जालो. पुलाव बरें येता हेजें. हें पळयात बरें जाला. बरें दिसता पळोवपाक. सो काल न्ही हांवें इशूका हें हाडलां न्ही टॉयज. ताका म्हटलें बरें वॉश करा. म्हटल्यार अशें आसा एक ड्रम आसा. वाजय रे.
दवर आणि हें आसा तितरसा आणि राव रे आणि हे बरेंशें सावंड येता आणि चिकन लॉलीपॉप बरें म्हटल्यार ताका बरें वॉश करून सुकोवया मागीर ताका दिवया खेळपाक न्हू रे म्हाका दिसता न्ही तुका गिराक चल हें बरें वॉश करूंक जाय चल दवर हात धुय चल मातशें ताका धवळ कशें लागता तें हांगासर बांदपाचें मागीर गळ्यान घालपाचें ड्रम ओके सो हेका बरें वॉश करून सुकयता सो हांव न्ही इशूकाचे टॉयज बीन मागीर बॉटल्स बीन न्ही हांव हितून वॉश करता हितून न्ही सगळे बॉटल्स बीन वॉश जातात प्लस वेजिटेबल्स फ्रुट्स बीन हितून वॉश करप मिमीचे बरें जाता सो चला वॉश करता सो हें पळयात हांवें डीप फ्रिजीन दवरलें न्ही तें मागीर अशें तोंड ओपन जाता हें पळयात अशें न्ही ओपन जाता ओके सो पळोवया कितें करया आई म्हणटाली अशें उकडून न्ही तेजे मांस काडया सो म्हाका दिसता की अशें सिंपली म्हणजे अशेंच काडल्यार बरें दिसता करी करपाक सो आयज न्ही इशूकाक न्ही हांव न्हांवपाक घालचें ना ताका बेश्टें गरम उदकान न्ही पुसतलें ताका न्ही मातशें थंडी जाला सो बेगिना हांवें शिवराताक मेसेज केलें सिरप आनी हाड म्हणून सो ते ताका चालू करतले ताका 2 दिसां न्हायना कित्याक बरा भायर वारो सुटला सो ताका लागून भंय दिसता म्हाका कारण की आतां बरें न्हाताना बीन न्ही उदक बीन वयता तोंडा भितर सो आनी तो खूब एन्जॉय करता न्हांवपा म्हटल्यार सो ताका लागून म्हटल्यार आई म्हाका आली ताका ना 2 दिसां न्हांवचें ना आयज आनी फाल्यां तेच ताका पुसून काडटा ओके चला तो हांव न्ही तिसऱ्यो न्ही उजरोवन घेता तूं उठोवंक ना न्हिदला तिसऱ्यो उजरोवन घेता मागीर मेळटा तुमकां आतां क्रिसमसाचें काडून जाय म्हाका डेकोरेशन तें मागीर करतलें हांव ओके चला कित्याक खबरात तें काडून बसलें न्ही हांगा जेवणाक लेट जातलो सो ताका लागून सो तें पयलीं काम हें पयलीं जेवण बी रेडी करून घेता मागीर तें काडटा कित्याक शिव बी येतलो दिसता जेवपाक खबर ना ताका कॉल करून विचारूंक जाय ओके मागीर मेळटा तुमकां चला सो तिसऱ्याचें न्ही हांव सुक्काक करता आनी ते तिसरे खुबे ते खुबे न्ही अशें बुळबुळे ते आनी ते बुळबुळे न्ही शिव खायना आनी तो तेच घेवन येयला ताका तशें खबर ना न्ही सो करी केल्या न्ही तशें उरतले कित्याक आई खायना आयज आनी फाल्यां आसा मंडे सो रिती चड जेयना करी बीन सो बेश्टें म्हटलें सुक्का करया दाळ आसा सुक्का करता सुक्का सपोज ते बुळबुळे ते आनी शिव खावचो ना म्हाका खावचें पडटलें मागीर पळोवया आतां सो इशवी न्हिदला म्हटलें शिव येवपाचो टायम जालो शीत जालें म्हाजें सो बिरें बीन एक करता सो जालें म्हाजें हें पळयात मातशें उदक मातशें आटोनी आनी हे जे खुबे आहा पळय बुळबुळे न्हू ते बरें आसा म्हाका ते जेन्ना हांव ते उजयतालें पळय तिसरी म्हाका कन्फ्यूज जाता हें खुबे तिसरे जेन्ना हांवें उजयतालें पळय तेन्ना म्हाका मातशें बुळबुळे लागताले हांव समजलें हें बुळबुळे म्हणून की एक दीस हांवें खाल्लेले तेणी खाताना मातशें बुळबुळे लागता पण हें ना सो जालें एक काम जालें चला सो दनपारां जेवण न्ही काय अशें हांवें व्लॉग करूं ना आयज इशूक मातसो किरकिर करपाक लागलो आतां थंडी जाला न्ही रातचे 9 जाली जस्ट न्हिदला तो आतां अजून हांवें क्रिसमसाचें कांय डेकोरेशन बी आयज काडूंकूच ना सो फाल्यां बी हांव तो व्लॉग कंटिन्यू करतलो फाल्यांच करतलें हांव सगळें काडटलें डेकोरेशन आनी क्रिसमस ट्री हांव फाल्यां डेकोरेट करतलें सो आतां न्ही आई न्ही म्हणजे आई पयलीं करतालें जेन्ना आमी धाकटे आसतना न्ही करताले सो तिका याद केलें हांवें कर म्हणून सो ती आतां करता फाल्यां टिफिना लागून सो ओके ब्रेकफास्टाक मागीर प्लस आतां एक थोडे आमी म्हणजे हें तें कॅबेज पराठा एक खातली आमी सो स्टफींग रेडी करून तुमी न्ही फ्रिजीन दवरूं शकता मागीर नेक्स्ट डे चपातीचें पीठ कालोवपाचें आनी भितर स्टफींग घालपाचें आनी लाडपाचें पण हें कॅबेज पराठा न्ही मातशें डिफरंट आसा पण खूब बरें लागता हें खावपाक ओके सो काडून दवरला आई सगळें सो तुमकां न्ही हांव क्वीक दाखयता कित्याक उठच्या पयलीं न्ही आमकां सगळें करचें पडटा हांगासर जायना सो हांगासर न्ही बावल घेतला आनी एक धाकटो हाफ कॅबेज न्ही आमकां फायन चॉप करून घेवंक जाय आनी हांगासर न्ही कितले कांदो घेतला एक कांदो व्हडलो न्ही ताकाय फायन चॉप करून घेवंक जाय कोथमीर घालता सो आतां घालता मीठ एज पर द टेस्ट मीठ घालून घेयात सो आतां घालता हें पळयात 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून घेतला रेड चिली पावडर आनी 1/2 टीस्पून घेतला हळदीचो पिठो ते घालता सो बरें ताका आमकां अशें मिक्स करून घेवंक जाय बरें आमकां कालोवन घेवंक जाय मागीर टेस्ट करून पळयात मीठ कमी आसल्यार मीठ घालात हो पळय उठलो ढुंगी महाराज रा हो उठलो आतां रडपाक लागलो जाय घातलें न्हीद ना हांवें म्हटलें एका बांदता आनी एका यूज करपाचें मागीर चला ना हें काय ना चला हांगासर पळयात आमचें स्टफींग रेडी आसा बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी हें पळयात लिंबूचो रोस घालता एक चमचो चडूय ना इल्लेशें ओके अशें आमकां न्ही आतां बरें मिक्स करून घेयात आनी अशें आमकां न्ही स्टफींग करून न्ही तुमी फ्रिजीन दवरात आनी नेक्स्ट डे पराठा करपाचें खूब बरें लागता ओके हें पळयात रोखडें जाता
इफ तुम्ही न्ही रातचे सगळे कट करून दवरा सकाळी मिक्स करात सो हांव टेस्ट करून सांगता तुमकां सामकें आंबट बिंबट सगळें सारकें पडोवंक जाय फाल्यां येत तुका टिफिनाक ओके बेस्ट सो काय आनी काय घालनाका सो हांव तुका दिवं सो आमच्या हांगा स्टफिंग रेडी आसा आतां चपातीचें पीठ घालयलां हांगासर पळयात उणो घेतला चपातीचें सॉरी पीठ घेतला आतां अशें आमकां जे आमी आलू पराठा बीन करना स्टफिंग तशेंच लाटून घेवपाचें मागीर त्या मदीं स्टफिंग घालपाचें सो बरें तें मिक्स करून घेयात आनी घालात अशें घालपाचें येस पुरो पुरो घे पुरो 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 आतां बरें अशें हें करा बंद करपाचें तेका मागीर लाटपाचें पीठ घालून घेयात आनी लाटून घेयात खूब बरें जाता हें मदीं मदीं तें मातशें फुट्टा सो कांय टेंशन ना पीठ घातलें न्ही ताका लागून सो हें न्ही अशेंच खावंक बरें लागता हेज्या वांगडा चटणी किंवा सॉस बीन कांय गरज ना इफ जाय जाल्यार तुमी सॉस बीन खावं शकता पूण अशेंच खावंक बरी दिसता चड अशें पातळ करनाका मातशें थीक दवरात फुट्टा तें मागीर तशें कांय ना चड अशें पातळ करूंक वचनाकात हय करपाचें मोवन येते ओके चड अशें पातळ करून वचनाकात मागीर फ्राय करपाचें ओके सो बरें भाजून घेवया सो हें पळयात टर्न करून घेतला सो आई म्हणपाली जस्ट एकूच चमचो घाल म्हणपाली कित्याक तें मातशें फुट्टा न्ही तें ताका लागून सो बरें ताका अशें फ्राय करून घेवपाचें घी किंवा तुमकां जाय जाल्यार बटर बिटर घालून तुमी ऑयल घालून बरें फ्राय करपाचें आमी केक खावपाक करता आसा म्हाका इश्टिका खावून तुका केन्ना खावपाक म्हाका करता खावपाक म्हाका ना टिफिनाक पळय बरें केला इश्टीक सो हांगासर पळयात हांगासर ताईन केला ओके चड अशें इल्लें स्टफिंग घालात आनी लाटून घालात हें पळय बरें अशें न्ही क्रिस्पी जावंक जाय बरें अशें क्रिस्पी जावंक जाय खूब बरें लागता हें खावपाक सो हें पळयात कॅबेज पराठा आई म्हणटा कॅबेज ना जाल्यार फक्त ऑनियन्स घालून केल्यार आता खंय ऑनियन पराठा जातले सेम अशें ऑनियन घाला कोथमीर घालात आनी खावपाचें रे तूं हाफ खावया बसते तर तुमकां खावंक सांगता आई न्ही एक खूब तेंपांनी केला तो कॅबेज आसलेलें म्हटलें आनी टिफिनाक कितें करूंक जाय हें टेंशन सो भुरग्यांक तुमी हें करून दियात हें खूब बरें लागता गरम बरें ताका बटर बी लावन खावपाचें बटर स्टफिंग भितर इश्टिका खावून ते तेका बरें खाया गरम गरम खावंक जाय आं ट्राय करा तुमी तुमकां एक खूब आवडटलें चिली पावडर तुमी कमी जास्त करूं शकता ओके म्हाका भुरगे बेस्ट ट्राय करा The next day. सो आयज आसा नेक्स्ट डे टायम जालो 1:30 जाली जस्ट इशुका घातला झुलान आतां न्ही तो आमकां अशें बसूंक दिना घे म्हणटा घेतलो की न्ही बरो बसता जस्ट आत्तां न्हिदलो म्हटल्यार हांवें सकाळीं न्ही सगळें क्रिसमसाचें डेकोरेशन सगळें काडलें हांवें तें काडपाक टायम जालो आनी एक बरी गजाल म्हणजे हांव न्ही एकूच जाग्यार दवरता सगळें क्रिसमसाचें जें जें डेकोरेशन आसा सगळें क्रीप जावं सगळें हांव एकूच कडेन दवरता सो कितें जाता मातशें बरें पडटा मागीर सदपाक पडना जस्ट काडलें आतां ओके दाखयता तुमकां दवरल्या तेवटेन सांगासर पळयात आतां हांव क्रिसमस ट्री डेकोरेट करतलें आनी बाकीचें जें कितें सामान आहा पळय लायटींग बिटींग अजून तें दिवाळीचें लायटींग काडूंक ना अजून सगळें हांगा दवरलां हें पळयात ओके सो हें करता आयज एक दीस टायम न्ही खूब म्हाका लेट जालो नाजाल्यार न्ही हांव बिगनच करता डेकोरेशन आमी मालवण गेले हांगा गेले तें उरलें मागीर तें सो म्हणटा आयज कशें करून क्रिसमस ट्री डेकोरेशन करया शिव म्हणपालो आपूण न्यू हाडटा म्हणपालो क्रिसमस ट्री हांवें म्हटलें हें बरें आसा म्हटलें जाल्यार पळया म्हटलें नेक्स्ट इयर हें खूब बरें आसा काय अशें डॅमेज बीन जावंक ना सो कित्याक बेश्ट हें का न्ही ओके सो काडटा आनी खूब एक्सायटेड आहा हांव क्रिसमस ट्री डेकोरेट करपाक डेकोरेशन करूंक न्ही खूब बरी दिसता मागीर तें काडटना मूड ऑफ जाता सारकें सो ओके सो फटाफट न्ही तो उडच्या पयलीं हांव करून घेता
हांव पळयात ऑलमोस्ट जालें हांगासर जस्ट थोडेशें उरलां शिव बसला हांगा हाय म्हण सगळ्यांक आनी हें सगळें उडोवंक जाय सगळें पिड्डे म्हणजे हें जालें पिड्ड्यार जालें सो आनीक ताका लायतलें हांव हें सगळें एकानी दोरो बीन सगळें गेलें आसा चडशी डेकोरेशन चडशें कांय हाडचें ना हांव पण वयतलें आमी न्हू ना कितें न्यू कितें मेळटा कितें आमी वर्सां वर्स कितें न्यू कितें हाडटात क्रिसमस ट्री एक न्यू हय पण हांवें म्हटलें नेक्स्ट इयर घेवया म्हणून की बरो आसा तर लास्ट इयर हांवें न्यू म्हणजे हें घेतलेलें हें पळयात खूब आवडलें आमकां एकानी बॅटरी घालूंक जाय मागीर इश्वीक उठ्ठलो पळय ताका लावन दाखयतलें हांव एन्जॉय करतलो सो हें हांव न्ही हांगा दवरलां सो मागीर हांव डेली अशी इल्लें इल्लें डेकोरेशन करून दवरतलें एक दीस सगळें जायना सो आनीक थोडेशें उरलां तें करून घेता सो हें पळयात क्रिसमस ट्री रेडी मातशें रातचें मातशें बरें दिसतलें हें पळयात आनीक पळयता कितें न्यू कितें जाल्यार बीन हांव घालतलें हांगासर चडशीं न्ही तें पिड्ड्यार जालें तें उडयलें हांवें सो हें पळयात कशें आतां कमेंट करा हें पळयात शेव तरी पांय दिसता सो हें पळयात मागीर सकयल तें मागीर क्रिसमस डे दिसा जेन्ना सकयल तें मॅट मागीर गिफ्ट बॉक्स बीन तें सकयल दवरतलें हांव तें मागीर दवरतलें सद्या एक रेडी सो इश्वी न्हिदला अजून उठोंक ना ताका कॅरट बी सगळें बॉयल करून दवरला बरो न्हिदला सो म्हटलें म्हाका तुमकां एक अनावन्समेंट करूंक जाय अशें ना सो आतां खबर तरी आहा कितें अनावन्समेंट तें बेश्टत तूं खबर तरी आहा कितें अनावन्समेंट तें खबर ना कांय ना पळय खबर खंय तर तुमकां एक अनावन्समेंट दिता आतांच कित्याक मागीर जावचें ना सो मागीर हांव कम्युनिटी पोस्टर बीन पोस्ट करतलेंच सो डिसेंबर म्हयनो आसा डिसेंबरा आसा म्हाजो बड्डे 20 डिसेंबर याद दवराता 20 डिसेंबर म्हाजो बड्डे आसा आनी त्या दिसाक हांव लायव्ह येतलें कळ्ळें शिना हय त्या दिसा हांव लायव्ह येतलें आनी तेन्नाच तुमच्या फुड्यानूच हांव केक कटींग करतलें की तोच म्हाजो सेलिब्रेशन त्या दिसाक कळ्ळें याद दवराता 20 डिसेंबर हांव लायव्ह येतलें तुमी आसूंक जाय सगळीं जाणां आनी तुमच्या फुड्यानूच हांव केक कटींग करतलें टायमींग कितें दवरया 7:30 7:30 आं 20 डिसेंबर 7:30 हांव कम्युनिटी पोस्टरूय इथे घालतलें हांव 1-2 दीस पयलीं तुमी सगळीं जाणां लायव्ह येवपाचें आनी तुमच्या फुड्यान हांव केक कटींग करतलें आनी तो आसा म्हाजो बड्डे चिंतलें हांवें की तशेंच सेलिब्रेट करया म्हणून कळ्ळें न्ही सो भायर वचपाचें जेवपाचें खावपाचें हें आसताच सदां हय का न्ही निशना दिसता म्हटलें तुमच्या मुखार म्हणजे तुमच्या फुड्यानूच की तुमी म्हाका पळयतलीं केक कटींग करतना बी लायव्ह सो अशें म्हाजें प्लॅनिंग आसा ओके तुमी येवपा जाय 20 डिसेंबर लायव्ह येवपा जाय 7:30 कळ्ळें ब्लेसींग आनी म्हाका भरपूर ब्लेसींग दिया त्या दिसाक हय का न्ही ओके सो इतलेंच ओके सो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तो म्हळ्यार नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर ऋतू ना ऋतू ट्युशनान तूं बाय म्हण बाय